नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोय आणि महाराष्ट्राच्या रेंव येरादारी 5 जानेर सावन सुरू जातली. रेंवकारांचो इशू घेवन मांद्रेचो आमदार जी तारोलकार आणि आदलो खासदार निलेश राणे मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यार मेळ्ळे. गोयच्या एका संघटनेचे 140 आणि महाराष्ट्राच्या 2 संघटनांच्या 300 ट्रकांचो रेंव येरादारीचो मार्ग मेकळो. रेल्वेच्या ट्रकांची येरादारी पासाचेर चलतली. निलेश राणे हांगासर आयिल्लो. आमचे वाडये थंय वयता ते आडयताले. तेंचे कडेन तेंचे एसोसिएशना मदल्या दोनूय झगडे आसले, गोंयचे आनी तेंचे एसोसिएशन. तांकां सांगलें की रिजॉल्व करून ऑफिशियली पास गव्हर्मेंट इश्यू करता ते पास काडपाक जाय. तेंचो ऑफिशियल कितें इश्यू आसा तो तेंच्यांनी सेटल करपाचो. पण DMGतल्यान ऑफिशियल पास घेतले तेंच्यो आनी आमच्यो दोनूय गाडयो सोडे वयतले, जेणे करून कन्स्ट्रक्शन जे सुरू आहा ताका बरे रेटीत रेंव मेळपाक जाय. नाजाल्यार कितें जाल्ली तांकां सँडूय मेळनासली आणि रेट अननेसेसरी हायक जाल्ले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली गोंयांत रेंव हायकोर्टान बंद केले आनी रेंव म्हणटा ती आतां तुमकां खबर आसा गोंयांत सगळे डेव्हलपमेंट कन्स्ट्रक्शन्स बीन चालू आहात आनी रेंव ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ती बंद जाल्ली. सो आमी सगळे महाराष्ट्रांतल्यान हाडटाले. आतां महाराष्ट्रांतल्यान तेंचे स्थानीक जे आहा थंयसर तेंचोय ट्रान्सपोर्टेशन आसलो आनी आमचोय आसलो. आतां खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी रेल्वेचो इश्यू आहा तो थंय तरी तेंच्यांनी त्या सायडीन गोंयकारांक बंद केल्ले आनी आमी हांगासर तेंकां बंद केल्ले महाराष्ट्रांतल्यान. सो खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग ही जाल्ली. ताका लागून आयज आमचे निलेश राणे जी हांगासर येयले तेंच्या काल हांवें तांकां फोन केलो की असो प्रॉब्लम आयज सॉल्व करुया म्हणून. तेंच्यांनी डेफिनेटली इमिजिएटली म्हाका सांगलें की येस आयज कशा भशेन बसया आनी प्रॉब्लम इश्यू सॉल्व करया. मागच्या दीड महिन्यापासून वाळू संदर्भात काही कारणांमुळे काही प्रॉब्लेम झाले होते. दोन्ही बाजूला महाराष्ट्र राज्य आणि गोवा राज्यातून काही कोणाच्या बोलण्यावरून किंवा काही गैरसमजुतीतून हे प्रॉब्लेम झाले होते. ते आता सन्माननीय गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साहेबांनी ह्याच्यामध्ये बसून दोन्ही बाजूचा विषय समजून घेतला आणि समजून घेतल्यानंतर आमच्या दोन्ही संघटना आता काम होईल परत सुरू होणार या मार्गाने आता दोघांची समजूत सन्माननीय CM साहेबांनी घातलेली आहे. दोन्ही बाजू कन्व्हिन्स झालेत की आपल्याला आता हे काम जसं पूर्वपदावर सुरू होतं तसं आपल्याला परत सुरू करावं लागेल आणि त्या अनुषंगाने आता दोन्ही असोसिएशन काम सुरू करण्याच्या मार्गावर आता निर्णय आलेला आहे. प्रकरण कोर्टात वता थंय आसा. सनबर्नाच्या सुवातेचे 2,43,00,000 भाडे कोमुंदादीक फारीक. केस कोर्टात येवचे आदी सकाळी फारीक. कोमुंदादीन भाड्याचो सारको आंकडो सांगूंक नाशिल्लो. मजगती सनबर्नाच्या स्टाफानूच 80 लाखांचे एंट्री पास चोरले. 5 जाणांक धरले. मजगती सनबर्नात म्हादेवाचे विडंबन केले म्हण आपाच्या पालेकाराच्यो धर्मीक भावना दुखावल्यो. सनबर्न सुवातेचे भाडे दिवं ना म्हणून ब्रेस्तारा हंजुना कोमनीदाद हायकोर्टान पावली. आयज सुनावणी जाली. Contention of the petitioner is that the amounts were not deposited which were due to the Comundat. And they were that's why I'm moving a petition that Sunburn should be evicted from the place. Alternate prayer was that they should deposit the amounts. Now we've placed an affidavit before the court and told the court showed how we have already deposited these amounts today. How we had earlier issued checks but checks were not accepted. We were told to issue demand drafts. So we did not know exact amounts. Once the administrator of Comundat told us the amounts on somewhere around of 26th December, immediately the next day we issued checks which were not accepted. So we kept those checks as security and today we've produced the demand drafts. So there is nothing more that survives in the petition. So the petition was dismissed by the amount of 2,43,00,000 odd to the Comundat, which will stay with the administrator of Comundat due to the Supreme Court's order. The dirham that is paid to the administrator of Comundat of 48 lakhs odd, and the amount that goes to the director of civil administration of about 12 lakhs along with a 15% security deposit. मजगती सनबर्नाच्या स्टाफाकडच्यान 80 लाखाच्या एंट्री पासांची चोरी. 5 जाणांक धरून 50 लाखाची रिकव्हरी केल्या. Officials of Sunburn had given a complaint that there some employees only have stolen about passes for lakhs of rupees and they were selling to the person who have come to Sunburn. So we have successfully arrested 5 persons and they are apparently working for Sunburn only. So all 5 persons arrested. We recovered some Sunburn passes also
tickets also, and we had initiated legal action. All are arrested. 82 lakhs. 82 lakhs. Yeah. मजगती सनबर्नाचे स्टेजीर शंकराचे फोटो घालून सनातन धर्माचो अवमान करता त्यांचेर FIR जावची म्हणून आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकर मागता. आमचे दैवत महादेव किंवा आमी शिव म्हणटा तांकां काल तांणी इट वॉज फ्लॅशिंग वेन देर वॉज लावड EDM म्युजीक वॉज प्लेईंग आनी त्या तालार मध्य धुंद म्हणजे कंप्लिटली इनेब्रेटेड स्टेट लोक नाचताले आनी हातल्यान आमच्या प्रत्येक हिंदू धर्मियांचो अपमान केलो. अजुनूय कांय ऑफेन्स रजिस्टर जावना तेन्ना वी हॅव डिसायडेड वील फायल अ फॉर्मल कंप्लेंट अगेन्स्ट सनबर्न, ऑर्गनायझर्स ऑफ सनबर्न एंड यूज ऑफ हिंदू गॉड. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. सनबर्न फेस्टिवलाच्या स्टेजी फाटल्यान कोयराच्यो राशी, डेकोरेशनाचे सामान उडयलां उगड्यार, वाऱ्या सरशी सगळ्याक पातळटा. प्लास्टिकाचो कोयर चड, तातूंत सोऱ्याच्योय बाटल्यो. ट्युरिस्ट कोयर ग्राउंडारच पातळावन चल्ले. पुलिसांचो बंदोबस्त कोयरांत, पंचायत नजर घालूंक तयार ना. खासा रिपोर्ट. बेरेस्तारासावन वागातोर सनबर्न फेस्टिवलाक सुरवात जाली. मात वागातोर कोयराचे ढीक. स्टेजी फाटल्यान सगळ्यांक कोयर, डेकोरेशनाचे सामान उगड्यार उडयले म्हणून बोवाळ. सध्या आसा सनबर्न वेन्यूचो जो फाटलो पार्ट आसा थंयसर आनी तुमी म्हाज्या फाटसून पळोवं शकता जी गार्बेज आसा ती आनी तशेंच हांगासर जे इव्हेंट्स जाता व्हडले व्हडले आनी तशेंच जे थंयसर पोस्टर बांदता जावं आनी कितें लाकडाचें काम करता ते सगळे काडटा आनी ते फाटसून उडयता. हेचेर कोण तरी कारवाई करिना हें आमकां दिसून येयल्लें आसा. आनी तशेंच जी हाय ऑथॉरिटी आसा पंचायतीची, पंचायतूय हांगासर गार्बेज हांगासर क्लिनींग करता ते आमकां दिसून येयना. आनी तशेंच आमी हांगासर पळयल्या की जी गार्बेज आसा थंयसर हांगासर पुलिसूय डिप्लॉय केल्ले आसा. मात पुलिसां खातीरूय हांगासर कितें तरी जिवाकूय माल हे आमकां दिसून येता. जे गार्बेजीन तांकां बसयल्ले आसा थंयसर तांकां लागून तरी खंयसर तरी बरो जागो दिवचो हे आमकां दिसता. आनी हे गार्बेजीन तांकां खूब त्रास जातलो हेचोय आमकां दिसून येता. आमकां मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे हांगा जी सनबर्न वेन्यू आहा त्या वेन्यूचेर त्या प्लेसीचेर खुबशे इव्हेंट जाता आनी इव्हेंट जातकूच जी तेंची जी हे उरता कचरो उरता पळय तो काडटा आनी हांगा फाटल्यान उडयतात. आनी फाटीं सुद्दां हांगा 2 व्हडले इव्हेंट जाल्ले तेंचो जो कचरो आसा तो खंय हांगा उडयला आनी तेज्या फुडें पत्रे घालून ते आतां सनबर्न सेलिब्रेट करतात. आनी हांगा चडशे थर्माकोल प्लास्टीक बी हांगा पडिल्ले आसा आनी वारो येयलो की ते रस्त्याचेर वयता आनी तेज्या खातीर जे ट्युरिस्ट येता तेंच्या हितून ते बॅड इम्प्रेशन पडटा. प्रुडंटा खातीर नवसराज साळगांवकार आणि सौरव शिरोडकार. शिरगांवचे लयराई देवस्थान आनी गांव लीज वाठारांतल्यान काडचो देवस्थान समितीचो सरकाराक उलो. 500 घरां आनी 17 देवळां आसात. मुख्यमंत्र्यान देवस्थानाक सरकारी सुवात दिता म्हणिल्ली. देवस्थाना लागसार सरकारी सुवात ना. मुख्यमंत्री लयराईच्या देवस्थानाकडची सुवात सरकारी म्हणटा ती खरी न्हय. जमीन कोमुनदादीची आदल्या लिजींनी हडप केल्ली. आमकांय बरें दिसलें की तांणी फुडाकार घेवन हे डिसिजन घेतलें. सो ताका लागून आमी तांचें स्वागत करता, सरकाराचें स्वागत करता, आमचे आमदार आसा तेचें स्वागत करता आनी मुख्यमंत्र्याचें स्वागत करता की तेंच्यांनी तें काडपाचें. सो प्रेस जी आसा ती इतल्याकूच लागून की तेतून आनी एक मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की देवूळ जे आसा ते आमी काडटले बिडटले पूण तशें ना. देवूळ आनी गांव सगळो आसा तो पूर्ण काडपाचो आनी म्हाका दिसता की ते सगळे करतले अशें पॉझिटिव्ह तेंच्यांनी हें दाखयल्ल्या कारणान आमी आशा बाळगता की बेगींतल्या बेगीन तें जें आसा तें काडपाचें आनी काडटले अशी आशा दिसता. मुख्यमंत्र्यान शिरगांवा देवस्थाना लागसार सरकारी सुवात दिता म्हणिल्ली. मात वाठारांत सरकाराची सुवात ना. कम्युनिदाद आसा ताचो खंय गैरकारबार जाला. फ्रॉडुलंटली तेंच्यांनी ही आपली नांवां लावन कोमदाद ऑफ शिरगांव म्हणून जी आसलेली ती तेणी काडून आपली नांवां लावन घेतलेली आसा आनी तेजी केस आमचे कडेन चालू आसा. ऑलरेडी आमी झगडटा आसात
आमी कोर्टांतल्यान तांकां विचारलें की तुजे कडेन 1949 जेन्ना तुमी ऑपरेशन करता आसतना जो डॉक्युमेंट्स लायिल्लो आसा खंयचे प्रॉपर्टीन करतले म्हणून तो डॉक्युमेंट्स तुमी कोर्टाक सादर करा जाल्यार तेंच्यांनी उत्तर दिल्लेलें आसा की आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स ना म्हणून. याचो अर्थ असो जाता की 1949 आयज पर्यंत जितलें मायनिंग केलें ना तें इलिगल, जे लीज आसा तें इलिगल जालें, सामकें ठरता. त्याच्या बद्दल म्हाका वचपाचें ना. प्रश्न आसा हांगासर प्रॉपर्टीचो, जमनीचो. ही जमीन गव्हर्मेंटाची न्हू आनी त्या मायनिंग ओनरांची न्हू. ही जमीन कोमदाद ऑफ शिरगांव. ज्या वेळाचेर आमी सर्टिफिकेट मागलें सर्वे डिपार्टमेंटा कडल्यान, सर्वे डिपार्टमेंटान 1971 जेन्ना सर्वे केलो त्या वेळाचेर तेंच्यांनी सर्वे करता आसतना कॅडस्ट्रल प्लॅनाचेर सगळो डिटेल्स घेतलो आनी कॅडस्ट्रल डिटेल्स आमचे कडेन इंडेक्स हे सगळें आसा की फूल एंटायर हो सर्वे नंबर जो आसा हो सर्वे नंबर बिलोंग्स टू कोमदाद ऑफ शिरगांव. त्याच्या पलीकडे काय ना. आमी तांकां मागीर डिटेल्स मागले की कोमदाद ऑफ शिरगांवचो हो सर्वे नंबर जो नवीन आतां तुमी सर्वे नंबर केल्यात पळय ते खंयचे खंयचे, तर तेंच्यांनी दिले अमके अमके आनी बिलोंग्स टू कोमदाद ऑफ शिरगांव. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. गोंयांत बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांक बीजेपीचो आशिर्वाद म्हूण काँग्रेसीन इश्यू केला. प्रुडंटान एक्सपोज केल्लो व्हिडिओ घेवन प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कवठणकार मिडिया मुखार. बीजेपीच्या एका उंचेल्या फुडाऱ्यान फोन करून न्हयबाग पोरसकाड्या ऑफिसरांची कारवाय बंद केली. हो खंय कोर्टाचो थेट अपमान. इश्यू घेवन खंय काँग्रेस कोर्टांत चल्ली. ऑफिस आल्या पण सर ते आमकां कळटलें सर, पूण आमी कितें करतले आमकां कळटलें सर. 2 दिसां पयलीं न्हयबाग परसकडे हांगा बेकायदेशीर रेंव काडपी 26 व्हड्यांचेर कारवाई करूंक मीन खातें स्पॉटार पावलें. मंगळारा ताणें एक व्हडें फोडलें. उरिल्लीं 25 बुधवारां फोडपाची आशिल्लीं. मात त्या वेळार एक फोन आयलो आनी कारवाय थांबली. ह्या विशीं काँग्रेसीचो भाजप सरकारार हल्लाबोल. आज सँड मायनिंगाच्या धंद्यान कोण कलेक्शन एजंट हो खंयचेय तुमी सँड मायनिंगच्या जाग्यार चल्ल्या थंय वचून विचारत जाल्यार तुमकां नांव सांगतले आनी हे पयशे कोणाक पावता डायरेक्ट हे तुमकां सांगतले. आतां हाजे जर कनेक्शनान आमी कालचो इन्सिडेंट जर पळयत जे सँड मायनिंगाची कॅनो डिस्ट्रक्शनाची रेड आसली, ऑपरेशन आसलें ते स्टॉप जालें. जेन्ना ताणें रेड स्टॉप करपाक जेन्ना ताणें जेन्ना रेड स्टॉप करपाक कॉल केलो तेन्ना हांव तुका आमची उतरां तुमकां वाचून दाखयता, मातशी आयकात. एक तो ऑफिसरांक सांगता फोनाचेर की 2 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक, आमकां तुमी फोणान घालतले म्हणून. कोर्ट कोण रे काय म्हणटा तो? कोर्ट इज इम्पॉर्टंट ऑर वी आर इम्पॉर्टंट? म्हणजे तो म्हणटा कोर्ट इम्पॉर्टंट काय बीजेपीची लिडरशीप आनी बीजेपी इम्पॉर्टंट? आमी सांगता ती कोर्टाची ऑर्डर म्हणटा तो ताजे फुडें. ताजे फुडें तो म्हणटा कोर्ट इज नॉट सुपेरियर. ताजे फुडें तो वचून म्हणटा कोर्टाचो कायदो बदलला पळय. कित्याक आमी जेन्ना कोर्टान इंटरव्हेन्शन कंटेम्पलेट करता आमी सगळे ऑप्शन एक्सप्लोर करतले. कंप्लेनीन आमी हे मेन्शन करतले की ऑडिओ आसा ताजे व्हेरिफिकेशन जावचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नवे मांद्रे पुलीस स्टेशनाक डीजीपी ऑफिसान स्टाफ दिलो. मांद्रे पुलीस स्टेशनार 36 स्टाफाची नेमणूक. पुलीस निरीक्षक म्हण शरीफ जॅकिसाक जबाबदारी. बरोबर 1 PSI, 3 ASI, 6 हेड कॉन्स्टेबल, 22 पुलीस कॉन्स्टेबल आनी 3 बायलां कॉन्स्टेबलांची टीम PIक दिल्या. हालींच जुनसवाडा मांद्रे हांगा नवीन पुलीस स्टेशन येता म्हणून सांगपाक आयिल्लें आनी मांद्रे मतदारसंघा खातीर एक स्वतंत्र आनी सुसज्ज अशें पुलीस स्टेशन दिवपाक आयिल्लें आसा. आनी ह्या पुलीस स्टेशना खातीर आतां स्टाफाचें सुद्दां सिलेक्शन जाल्लेलें आसा आनी ते स्टाफ अशे आसात की PI शरीफ जॅक्स हे मांद्रे पुलीस स्टेशनाचे हेड आसतले PI म्हणून. त्याच बरोबर 36 स्टाफ तेंच्यांनी दिल्लेले आसा. तातूंत 1 PSI, 3 ASI, 6 जे आसात HC आसात आनी 22 जे आसात PC आसात आनी 3 LPC अशे तांचे नेमणूक करपाक आयिल्ले आसात. DGP कडल्यान नेमणूक करपाक आयिल्ले आसात आनी कांय दिसान ते आतां इनॉग्रेशनय जातलें. एकंदर जे क्रायम रेट जी आसा
पळयलें जाल्यार खंय तरी मांद्रे मतदारसंघा खातीर नवीन पुलीस स्टेशनाची गरज आशिल्ली आनी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांच्यांनी CMा कडेन रिक्वेस्ट करून ही जी पुलीस स्टेशन जी आसा तांच्यांनी मागणी केल्ली आनी ती पुलीस स्टेशन आतां जागाय तेचे सिलेक्ट जाल्लेले आसात. एकंदर खंय तरी ह्या नवीन पुलीस स्टेशना खातीर आतां स्टाफाची सुद्दां घोशणा म्हणजे स्टाफाची सिलेक्शनाची घोशणा सुद्दां करपाक आयिल्ली आसात. एकंदर पेडणे मतदारसंघान आतां 3 पुलीस स्टेशन जाल्लेले आसात. एक मोपा, मागीर पेडणे, आतां नवीन जे येवपाक आसा मांद्रे मतदारसंघात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमनी. LPG कार्डाक आधार लिंक करूंक गर्दी EKYC पुराय करची म्हण LPG डिलरांनी खंय सांगलां. गोवा कॅन म्हणटा सरकाराचे अशे तरेचे कसलेच नोटिफिकेशन आयिल्लें ना. सरकारी निर्देश नासतना कोणाच्या निर्देशाचेर हो प्रकार LPG डिलरांनी चलयला ते सांगचे म्हण गिरायक हक्क एक्टिविस्ट रोलंड मार्टीन उलयला. थोडे LPG डिलर्स आणि त्यांचे एजंट आमचे LPG गिरायकाक फोर्स करतात की तुम्ही वेगीचे वेगी म्हणजे म्हयनो आणि डिसेंबराचो म्हयनो आनी वर्स सोंपचे पयलीं तुम्ही ते EKYC नो युअर कस्टमर हे प्रोसेस कंप्लीट करून घेवपाक जाय, नाल्यार तुज्या LPG कनेक्शन LPG रिफील ब्लॉक जातले. हे खोटी खबर आनी आमकां सगळे गिरायकाक एक मेसेज दिवंक सोदता की असलो कसलोच गव्हर्मेंटाचो नोटिफिकेशन ना की कंपल्सरी तुम्ही हे प्रोसेस कंप्लीट करपाक जाय. त्या पर्यंत 31 डिसेंबर पर्यंत ते कंप्लीट करपाक जाय. हे गैरसमज जो जाला तो खूब लोकांक त्रासान घातलेले आसा. आयज आमी पळयला खुबशे आमकां व्हिडिओ WhatsAppचेर आनी व्हिडिओ मेसेजी येयले की लोक वतान पासून लायनीन उबे रावलेले आसा कितले LPG डिलर मुखार ऑफिसा मुखार. हे कांयच करपाची गरज ना, कसलोच आधार कार्ड दिवपाची गरज ना. आनी हे बंद जावपाक जाय जाल्यार डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लायज अँड कंज्युमर अफेर्स आनी सगळे कंपनी भारत गॅस, HP गॅस आणि इंडियन ह्या तिनूय कंपनी इमिजिएटली त्यांच्यानी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. आणि ह्या निमणे दिसा जे म्हयनो सोंपता आनी वर्स सोंपता त्या आनी लोकांक त्रास करचे न्हू म्हणून आमी परत सगळे गिरायकाक जे LPG सिलिंडर घेवपी आसा आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की असले लफड्यान तुमी पडूं नाका. कसलोच भिरांत ना, कसलेच कंपल्सरी कांय करपाची गरज ना. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट+ ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.